विधानसभा निवडणुके उपरांत भाजपाच्या संघटनेन फेररचनेक सुरवात केल्या। पणजेच्या मिनेजीस प्रांगणात सभाघरांत शुक्रारा जाल्ल्या प्रादेशीक कार्यकारिणीच्या बसकेत मये आनी कुंभारजुवा मंडळाच्या फेररचनेची घोषणा केल्या। फुडल्या कांय दिसांनी मांद्रे, प्रियोळ, काणकोण, सांगे, पेडणे आनी दाबोळे मतदारसंघाच्या मंडळाची फेररचना करतले म्हण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार उलयल्यात। आर्टेक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। राष्ट्रीय कार्यकारिणीक जे कितें ठराव जाल्ले मागीर जे ओबीसी खातीर ओबीसी कमिशना तेका अधिकार दिवपाचो ठराव लोकसभेन जे बिल पास केलें पूण राज्यसभेन सिलेक्ट कमिटी काँग्रेस पक्षान तेका विरोध केलो आनी ते पास जावपाक शकले ना। पूण तेजो फायदो कितें आसा लोकां पर्यंत पावपाचो तो ठराव जालो। दुसरो ठराव जालो राजकीय ठराव। हेतूंतल्यान आमचे आमदार निलेश काब्राल हाणें तो मांडलो आनी जे काँग्रेस पक्षान जे आरोप केले त्या हेतूंतल्यान तेजो उहापोह जाल्लो भितर। कारण भारतीय जनता पक्षाचे जे आरोप जाता तेजे संदर्भात त्या ठरावाची चर्चा जाली आनी तो ठराव संमत जालो। तशेंच आमी दीनदयाळ जन्म शताब्दी निमतान आमी गोंयभर जो कार्यक्रम करपाचो तो विविध स्तराचेर करपाचो आसा। गोंयच्या सादारण 350 ते 400 कार्यकर्ते हे 15 दिसां खातीर वतले, थोडे 1 म्हयन्या खातीर वतले आनी गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी सगळे बुथांनी वतले असो कार्यक्रम आसा। मागीर पक्ष मजबूत करप, पक्ष संघटना बूथ लेवलाचेर वचून बूथ मजबूत करप असो कार्यक्रम आसा। वृक्षारोपणाचो कार्यक्रम आसतलो सादारण जुलय म्हयन्यान। दीनदयाळ संदर्भांत तेजे संदर्भात म्हायती आशिल्ली पुस्तिका प्रत्येक स्कुलान वितरण करप, ते संदर्भात निबंध स्पर्धा आयोजीत करप, स्वच्छ भारत जे आसा तेजे खातीर आमी कार्यक्रम करप आनी त्याच बरोबर प्रत्येक कार्यकर्त्याक आमी सांगलेलें, प्रत्येक कार्यकर्त्याक कागद दिल्लो आनी म्हटलेलें की तुमचे स्वता तुमी कितें करता। एक समज आमकां आमी ठरयतले की कितें पेपर आहा ते काडून गाडयेंतल्यान वतना रस्त्यार उडोवचे ना किंवा रॉंग सायडीन कोणाक ओवरटेक करचे ना, नो सिग्नलार थंय क्रॉस करचे ना, अशें प्रत्येकान आपआपले कितें आहा ते ठरोवचे। 1-2 प्रकल्प आपण ठरोवचे आनी ते सतत आपले जिवन आमी आत्मसात करतले अशे प्रकार कित्याक सगळ्यांनी आपले जे प्रकल्प कितें ठरयले ते सगळ्यांनी करून दिल्ले आसा। आनी शेवटी मागीर पॉलिटिकल रिजोल्युशन घेतले ते सांगले। आमी कोर कमिटीन ठरयल्यो काही कमिटी चेंजीस करप, मंडळ समिती 1-8-9 जातल्यो